नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. उत्तर प्रदेशाच्या लखनौत अलीगंज वाठारांत एका कोचिंग सेंटरांत पेटिल्ल्या उज्यात 14 विद्यार्थ्यांक मरण आयले. ह्या घडणुकेचेर बेखोबेक कारवाय करत मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्या फुडारपणा खाला पुलिसांनी 6 लोकां आड गुन्यांव नोंद करून इमारतीच्या धनिया सयत 4 जाणांक अजून मेरेन अटक केल्या. त्या भायर लखनौ उदरगत प्राधिकरण, उजो पालोवपी दळ तशेंच वीज खात्यांतल्या 4 अधिकाऱ्यांक निलंबीत केल्यात. प्रकरणाची खोलायेन तपासणी करपा दिकेन खाशेलो तपास पंगड स्थापीत करून ह्या पंगडान घडणूक स्थळाची पळोवणी करून फुडल्या 7 दिसां भितर नियाळ सादर करपाचें उतर दिलां. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण उजो पेटिल्ल्या इमारतीक उजो पालोवपी दळान एनओसी दिवंक नाशिल्ली. तशेंच हे इमारतीचो नकासो लेगीत प्रमाणीत नाशिल्लो. उत्तर प्रदेश सरकारा वतीन ह्या अपघातांत मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक दरेकी 5 लाख रुपयांची मजत तशेंच केंद्र सरकारा कडल्यान तांकां दरेकी 2 लाख रुपयांची मजत जाहीर केल्या. मजगतीं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी लेगीत घडणूक थळाक भेट दिवन पुराय प्रकरणाची पारदर्शक रितीन तपास करपाचें उतर दिलां. और पूरे मामले की जांच जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा वो कराई जाएगी और इसमें यदि किसी की रिस्पांसिबिलिटी बनती है तो रिस्पांसिबिलिटी भी फिक्स की जाएगी. तशेंच लखनौ झोनाचे अतिरिक्त पुलीस महासंचालक प्रवीण कुमार हांणी लेगीत एसआयटी वतीन पुराय प्रकरणाचो प्रामाणीकपणान तपास करून गुन्यांवकाराक बेगोबेग अटक करपाचें उतर दिलां. एसआईटी का गठन हुआ है जिसमें हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, घटना के सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करके प्रस्तुत करेंगे और कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसको इसमें रह जाए, कोई स्टोन अनटर्न नहीं रहेगा। हम लोग पूरी तरह से जांच करके फिर बताएंगे। इस समय में हर आयाम पर हम लोग जांच करेंगे और जांच के पश्चात इस निष्कर्ष को भेजा जाएगा. अनुच्छेद 370 काडून उडयल्ल्यान डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांचे सपन पुराय जाले अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. श्री शाह हांणी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांच्या पुण्यतिथी निमतान तांचो उगडास काडून तांकां आर्गां ओंपली. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे सर्वश्रेष्ठ फुडाऱ्यांपैकी एक जावन आसा अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. डॉ. मुखर्जी हांणी दिल्ल्या योगदानाक लागून देशाचो एकवट आनी अखंडताय तिगून उरपाक म्हत्वाची भुमिका साकारली. नवी दिल्लीत नेफेडच्या पावणी करपाच्या पोर्टलाच्या उक्तावण सुवाळ्यात ते उलयताले. 23 जून भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यां खातीर एक खासा म्हत्वाचो दीस आसा आनी हाचें कारण म्हळ्यार ह्या दिसा डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांणी आपलो जीव राष्ट्रीय एकचारा खातीर ओंपिल्लो. कई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत प्रेरणादायी दिन है. आज ही के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक राष्ट्र एक विधान एक प्रधान इस सूत्र को चरितार्थ करने के लिए, देश को एकजुट रखने के लिए अपना बलिदान दिया था. आज ही के दिन जम्मू कश्मीर की जेल में इलाज के बगैर संदेहास्पद स्थिति में इनकी मृत्यु हुई थी. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज गोंयांत स्थापीत केल्ल्या पारुल युनिव्हर्सिटी हांणी आयोजीत केल्ल्या ग्रँड युनिव्हर्सिटी ओरिएंटेशन 2026 हे कार्यावळीत वांटो घेतलो. ह्या वेळार तांच्या सयत विद्यापीठाचे अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी तशेंच पालक कार्यावळीत वांटेकार जाल्ले. कार्यावळीत उलोवप करतना मुखेलमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांक नव्या शिक्षणीक वर्सा खातीर परबीं भेटयतना नवाचार, संशोधन, स्किलिंग, रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंगाचेर भर दिवपाचो उलो मारलो. तशेंच फुडारा खातीर ह्या तरणाट्यांनी विकसीत भारत 2047 योगदान दिवपा खातीर तयारी दाखोवची अशें लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. विकसित भारत 2047 जातलो म्हणजे तेद्या वेळार अनादर 20 इयर्स जेन्ना कंप्लीट जातले तेन्ना यू वील बी द नेशन बिल्डर्स. तुमी खऱ्या अर्थात विकसीत भारताक कॉन्ट्रिब्यूट करतले. नॉट ओन्ली द कॉन्ट्रिब्यूट बट तेजो सगळ्यात चड बेनिफीट कोणाक जातलो जाल्यार तो तुमकां जातलो.
कारण एकदा इन्फ्रास्ट्रक्चर पुराय जाल्या उपरांत विकसीत भारत हो जेन्ना ताजे चडांत चड फायदे कोणाक मेळटले, इट इज नॉट फॉर द ओल्डर जनरेशन बट फॉर द यू पीपल, फॉर द यंगर जनरेशन. आणि ते जावचे म्हणून हे सगळें आसा की 100% लिटरेट स्टेट आसलेल्या गोंयांत आमी रावता. आमी 100% लिटरसी गोंयांत आसा आनी आमचो फ्युचर संकल्प कितें जर आसत जाल्यार फुडलो टार्गेट इट इज 100% स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स तयार जावचो. हाज्या खातीर आमी फोकस केला. म्हणून आमी ITI पासून IIT पर्यंत स्किलिंगाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिला. कोडिंग रोबोटिक इंट्रोड्यूस करपी पयलें राज्य गोंय राज्य आसा. कोंकणी भाशेचे जनक म्हणून वळख आशिल्ले सर्गेस्त शणै गोंयबाब हांच्या 149व्या जयंती निमतान दिवचलेंत आयोजीत कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो. ही कार्यावळ गोवा कोंकणी अकादेमी, दिवचल कोंकणी सेवा केंद्राच्या जोडपालवान दिवचलच्या हिराबाई झांटये यादस्तीक सभाघरात आयोजीत केल्ली. मुखेलमंत्र्या सयत हे कार्यावळीत दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये तशेंच गोवा कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष डॉ पूर्णानंद च्यारी तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलोवप करतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी कोंकणी ही गोंयची वळख आसून कोंकणी भाशेचें शिक्षण घेतल्यार जिवितांत वयर सरपाक आदार जातलो आनी समेस्त गोंयकारांनी कोंकणीक आपली मायभास म्हणून उबारून धरचें असो उलो मारलो. आनी मनीस उरली जाल्यार संस्कृताय उरतली, ना जाल्यार ती संस्कृताय बी नश्ट जातली. म्हणून भास उरप ही काळाची गरज आसा. प्रत्येकाक तुमी जगाच्या फाटीचेर खंयसरूय चलात आनी आयजूय बी ग्लोबल लेवलाचेर जर वचत जाल्यार जपानांत जॅपनीज उलयतात, चायनांत चायनीज उलयतात आनी म्हणून तर हे देश हे आपली उदरगत आज खूब मोठ्या व्हडा प्रमाणाचेर करपाक पावले. आनी तांचो कन्सेप्ट क्लियर आहा. जे आपल्या मायभाशेंतल्यान ते शिकले, मायभाशेंतल्यानूच तेंच्यांनी रिसर्च केलो आनी मायभाशेंतल्यानूच तेंच्यांनी टॅक्नॉलॉजी समजून घेतली. पण मुळावी आपली भास शिकप हें गरजेचें आसा. आनी थंय जर ती सक्ती जावनासली जाल्यार जे आयज काल कोंकणी घरांत उलयता तेंय बंद जाल्यार निदान केन्ना तरी आपल्याक मातसो गव्हर्मेंट जॉबान वचूंक जाय म्हणून ती शिकना जाल्यार उलयतात तरी. हांवें म्हटलें की थोड्यांच्या घरांनी आजकाल कोंकणी उलोवपाचीय बंद जाल्ली आसा. कोंकणीचें गिन्यान जर खूब बऱ्या पद्दतीन घेवपाक शकले, कारण कोंकणी आज 8व्या वळेरींत गेल्या, कोंकणी आयज गुगलांत पावल्या, कोंकणी आयज जगाच्या फाटीचेर आसा. आमी जर तें खूब बऱ्या पद्दतीन जर आमी शिकले आनी कोंकणींतलें ज्ञान एकदां जर तुमचें क्लियर जालें जाल्यार तुमी खूब फुडें वेगवेगळ्यो भाशाय ह्यो खूब बऱ्या पद्दतीन शिकपाक शकतले. वेगवेगळ्या हाजोय उपयोग खूब बऱ्या ठिकाणी तुमी करपाक शकतले. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच भलायकी मंत्री विश्वजित राणे हांच्या हाजेरीत भलायकी सेवा संचालनालय तशेंच टाटा मेमोरियल आनी UKच्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठा सयत समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो जाल्यो. गोवा केअर स्टडी ह्या उपक्रमा अंतर्गत गोंयाक अत्याधुनीक भौशीक भलायकी संशोधन आनी संवसारीक विज्ञानीक समजिकायेचें केंद्र करपाचो यत्न आसा. ह्या वेळार उलोवप करतना मुखेलमंत्र्यांनी हालींच्या काळात उज्या सारके पातळपी काळजाची दुयेंसां, गोडे मूत, कर्करोग तशेंच हेर जिवनशैलींतल्यान उप्राशिल्ल्या दुयेंसां विशीं संशोधन करून तांचेर बेगोबेग निर्बंध हाडपाचें गरजेचें आसा आनी हेंच काम गोवा केअर्स ह्या उपक्रमांतल्यान जातलें अशें सांगलें. भारतीय हवामान खात्यान गोंय तशेंच कोंकण दर्यादेगे खातीर फुडल्या 24 वरांत ऑरेंज अलर्ट जारी करून उटंगराच्या पावसाची शिटकावणी दिल्या. हवामान खात्यान अदमासा प्रमाण गोंयच्या कांय सुवातींनी ह्या काळात नेटान वाऱ्या सयत गडगड मारपाची शक्यताय आसा. ह्या काळात नुस्तेकारांक दर्यांत वचपाक बंदी घाल्या. नागरिकांक लेगीत ह्या काळात सादूर रावपाचें आवाहन हवामान खात्यान केलां. पावसान राज्यांत परत एकदा नेट घेतिल्ल्यान 29 जून मेरेन राज्यभर पावसाची हजेरी आसतली असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. काल अर्जेंटिना आनी ऑस्ट्रिया ह्या पंगडां मदीं फिफा संवसारीक करंड सर्तीत जाल्ल्या खेळात अर्जेंटिना पंगडान 2-8-0 गोल नोंद करून जैत सोडले. ह्या जैता सयत अर्जेंटिना पंगडाचे कर्णधार आनी नामनेचो फुटबॉल खेळगडो लायनल मेसी हाणें 2 गोल नोंद करून फिफा सर्तीच्या इतिहासांत नवो विक्रम केलो. हे आदीं जर्मनीचो खेळगडो मिरोस्लाव क्लोजे हाचो हे सर्तीत 16 गोल नोंद करपाचो विक्रम मोडून लायनल मेसी हाणें एकूण 18 गोल करपाचो नवो विक्रम केलो.
आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.